भाग्यवंत पावलून किताक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या सरदारांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती जावंक तांच्या उतराक पाळो दिवंक कसल्याय बऱ्या कामाक कबूल आसूंक कोणाचेंच वायट उलोयना जावंक झगडीं मांडिना जावंक पूण समेस्त मनशां थंय माणसुगेची आनी सदां रीत रविशेची जावंक तांचो कायदो म्हूण शिकय. तर आमी एका वेळार नेणार आडपो नासलोलीं वाट चुकलोलीं जिनोस्वार वायट वंदवण्याची आनी खुशयांची गुलामां जाल्लीं खोटेपणान आनी नाटकायेन भरलोल्या जिविताची हेर आमकां जळटात आनी आमी हेरांक जळटावन तसलीं मनशां आमी आसल्या. पूण उदेलें आमकां भलेपण देवा आमच्या सडवणाराचें उदेलो ताचो मूड मायेमोग मनशां थंय आमच्या प्रमाणीक कोरण्यांक लागून न्हय बगर आपलेच काकुळकीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितोल्या स्नानान आमकां धुली आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ता उद्देशी ताणें पवित्र आत्मो सुभामपणान आमकां दिलो. ताच्या फुंक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताचो भरवासो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीरगटाय. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. काळक्या होणांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळताय. राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पोटात पळयतात थोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडताय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान धोमधोमीत तेल वारयलाय. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो भरून वता. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकळूत भलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. उर्चीत घरांत देवाच्या म्हजें ठिकाण सदांकार. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार. सगळ्या वस्तूंनी अर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय.
प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसल्याक वेता आसतना सामारिया आनी गालिलिया हांचे शिमेवेल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार व्हड फुट्टोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू, गुरुजी, आमची काकूळट कर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखोवयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतल्या एकल्यान आपूण नितळ जालो म्हूण तेकोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका अर्घां दिली. आनी तो सामारियाकार आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.